ABCD सुना ना। A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर पनीर, P for potato paneer। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना, मजा आ गया। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मोगाचे येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्तिका कोडकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सांगोळडे गावात अतिक्रमण करून बांदिल्लीं 22 बांदकामां मोडून उडोवपाचें काम सुरू। 22तलीं 11 घरां मोडलीं। कामां आडखळी हाडपी 3 जाणांक पुलिशेन घेतले ताब्यात। उरिल्लीं घरां पाडपाचें काम सुरू। वास्को वाडे वाठारांत बांदकामाच्या सुवातेर सापडली सांचलयेची कूड। पुलिसांनी बांदकाम सुवातेवेल्या कामगारांक चौकशे खातीर घेतले ताब्यात। फुडलो तपास सुरू। शिवोले रस्तो रुंदीकरणा वेळार झाडां कापिल्ल्या विशींची शुक्रारा जाली सुनावणी। मायकल लोबोची जबानी नोंद। भाजपाचे दोनूय उमेदवार 16 तारखेक करतले उमेदवारी अर्ज दाखल। पल्लवी देपो सकाळी 11 जाल्यार श्रीपाद नायक 12:15 वरांचेर भरतले उमेदवारी। गवणे सत्तरीत रिक्षा आणि चिपीचो भिरांकू अपघात। रिक्षा चालकाक मरण। आणि वास्कोचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरांचे आड दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान केलो रद्द। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त वक्तव्य केल्ल्याचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा वरवीं म्हापशेच्या कोमुनिदाद संचालकान सांगोळडे गांवांतल्या सर्वे नंबर 81/1 हातूंत अतिक्रमण करून बांदिल्लीं 22 बांदकामां मोडून उडोवपाचें थारायलां। शुक्रारा सकाळच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्यात। मजगतीं बांदकामां मोडपाक अडथळो हाडपी 3 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या। सामान सगळे आहे सर, प्लीज सर सर मासे तुम्ही ऍडजस्ट करून सामान तरी काढपाक दिया सर, रिक्षा घेऊन तरी। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा वरवीं म्हापशेच्या कोमुनिदाद संचालकान सांगोळडे गांवांतल्या सर्वे नंबर 81/1 हातूंत अतिक्रमण करून बांदिल्लीं 22 बांदकामां मोडून उडोवपाचें थारायलां। आयज सकाळच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात केला। माझा बापूय झाला, हांव झाला, म्हाका आता 3 भुरग्या 40 वर्षाचे आधार की आमकां आता सगळे डॉक्युमेंट काढून हांगाच्या हांगा उजो लायता आमी। कांयच नाका डॉक्युमेंट आमकां तुमकां दिता। आमकां हांगा इंडियन रावपाक आमकां येना। आमी इंडियन रावपाक पाकिस्तानी आमी वयता कितें फ्युचर कितें आमचें आमी मरोंक जाय आतां। आमची आतां सद्या आयडी ना, काय अलॉट करून काय ना, आमी लावारच जाला आतां। सामान काडपाक पांयां पडला आमी, पोलिसांचे भाटकारांचे पांयां पडले। सामान तरी काढून घ्या। टीव्ही पडले आमी, तू पळयला सामान काढून दिवना आमकां, पांयां पडोंक लागले आमी। कितें जातलें आमच्या हालत, आमी कितें करप? प्रेसिडेंट एमएलए वायस पावंक ना हे लोकेशन नवांक येयला 9:30 मोडून स्टार्ट केला घरा। आमचे सामान सुद्धा काढून आमकां टाइम दिवंक ना। असलो आमचो एमएलए प्रेसिडेंट एमएलए।
गोय खंडपीठान कोमुंदात प्रशासन संचालनालयाक ही बांदकामां 2 सप्तकां भितर मोडून सुवात मेकळी करून 25 एप्रिल मेरेन न्यायालयात कृती अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला. तशेंच बांदकाम खात्याच्या काम विभाग 13 बांदकामां मोडपा खातीर बार्देशाचो उपजिल्हाधिकारी आनी हेर एजन्सीक फावो ते सहकार्य करपाक सांगला. आदेशाची कार्यवाही केली ना जाल्यार न्यायालयान अवमाना खातीर कारवाय करपाची शिटकावणी गोय खंडपीठान दिल्या. ते प्रमाण आयच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात जाल्या. 22 सध्या मेरेन एक करून घरां मोडून उडोवपाचे काम चालू आसा. मजगती बांदकामां मोडपाक आडखळी हाडपी 3 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. घडणूक थळार कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती उप्रासची न्हय म्हूण मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केला. They are going on as per the High Court's order. First it was the Supreme Court's order, then it went to the High Court, and now the High Court has given that it should vacate. They have already got enough of extensions. The High Court itself has told you extensions after extensions were given to them, and finally it has reached a finality. It has to be gone. सुप्रीम कोर्ट डिरेक्शन आहा आणि सुप्रीम कोर्ट डिरेक्शन अगेन्स्ट हांवें तांकां लेटर दिल्लें की वी विल रिहॅबिलिट देम म्हणून आणि तशें तेन्ना CM पर्रीकरा कडेन आमी केल्लें आनी पर्रीकर हॅड एश्योर्ड अस. पण आतां ओवर पिरियड ऑफ टायम म्हाका दिसता खंय डायल्यूट जाल्लें आसा. स्पेशली म्हाका दिसता आयज दे हॅव बीन टार्गेटेड टुडे. आमचे 5 years टर्माक कोणाक काय जावं तेच्या पयलीं टर्माक कोणाक काय जावं नासलें. आतां म्हाका दिसता खंय तरी टार्गेट जाता तेंचेर आनी आजून गव्हर्मेंटान आजून जबाबदारी घेवपाक जाय आणि हांगासरले लोकल रिप्रेझेंटेटीव आणि करंट MLA शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग देम सम अदर शेल्टर. टेम्पररीली जर दिया तुम्ही दुसरे कडेन तांकां डिस्प्लेस करता आनी खंय जर तेंचे प्लेसमेंट करता जाल्यार आयज तांकां खंय जर दुसरे कडेन दिवपाची गरज आसा हें म्हाका दिसता. सो वॉट वील गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. वास्को वाडे वाठारांत बांदकामाच्या सुवातेर 5 वर्साच्या सान चलयेची कूड सापडली. चौकशी वेळार चलयेच्या तोंडांतल्यान फेस आयिल्ल्याचे पुलिसांचे नदरेक आयले. पुलिसांनी चौकशी करपा खातीर बांदकाम सुवातेवेल्या कामगारांक ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत खून, मारामारी आनी हेर वेगवेगळ्या वायट घडणुकांनी वाड जाल्या. शुक्रारा सकाळी वास्को वाडे वाठारांत एका बांदकामाच्या सुवातेर एका 5 वर्साच्या सान चलयेची कूड सापडली. पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन चौकशे वेळार चलयेच्या तोंडांतल्यान फेस आयिल्ल्याचे पुलिसांच्या नदरेक आयले. देखून फुडल्या तपासा खातीर पुलिसांनी कूड हॉस्पिटलांत धाडल्या. ज्या बांदकाम सुवातेर चलयेची कूड सापडली त्या सुवातेवेल्या सगळ्या कामगारांक पुलिशेन चौकशे खातीर ताब्यात घेतल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कॉटेज हॉस्पिटल चिकाली हातूंतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें सकाळचे 3 की एक 5.5 वर्साच्या चलये भुरगे हाडिल्ले आसा आनी ताजेर ऑन चॅकींग दे फावंड दॅट गर्ल इज नो मोर, शी इज डेड. हाजे बद्दल PI वास्को पुलीस स्टेशन, DYSP SDP वास्को आनी हांवूय आसा हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आमी इन्वेस्टिगेशनची सुरवात केल्ली आसा. डेड बॉडी इन्क्वेस्ट पंचनामा जालो की पोस्टमॉर्टमाक आमी घालपाची तरतूद दवरिल्ली आसा. प्रेझेंटली प्रथमदर्शनी चलयेच्या नाकांतल्यानच्यान फ्रॉड येता असो दिश्टी पडिल्लो आसा आनी हाज्या फुडली इन्वेस्टिगेशन आमचें चालू आसा. आमी कामगार लोकांची ही अंडर कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी थंय लोक काम करता आनी हे बिगर गोंयकार सगळेच लोक आसा. हांकां आमी पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा आनी तांचे कडेन तपासकाम चौकशी चालू आसा आमची. IGP सर ओमवीर सिंग सुद्दां हांगा येवन आमकां आमचे कडेन डिस्कशन्स करून आमकां तांच्यांनी मार्गदर्शन दिल्लें आहा. अंडर हीज सुपरविजन ऑल्सो वी आर इन्वेस्टिगेटींग इनटू दॅट. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. शिवोली रस्तो रुंद करपाच्या कामाच्या वेळार झाडां कापल्यात. ही झाडां परवाने बगर कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली. ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांकां न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा जबानी नोंदवपाक सांगिल्ली. मायकल लोबो हांणी आपली जबानी पणजे कांपालच्या RFO रेंज ऑफिसान नोंद केल्या. शिवोले सोनारखेड ते शिवोले चोपडे रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आसा. ह्या कामा वेळार बेकायदेशीर झाडां कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली. झाडां कापपाक रितसर परवानो घेतिल्लो त्या परवान्याची मुजत सोंपली. मात उपरांत पंचायत तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या लक्षात ही बाब येवंक ना अशें मायकल म्हणटा. न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा मायकलान पणजी कांपाल हांगच्या RFO रेंज ऑफिसांत येवन जबानी नोंद केल्या.
हे विशींची फुडली सुनावणी 22 एप्रिलाक दवरल्या. See, it is a matter of High Court. So let the High Court decide. जे काम चालू आसले पळय तेशे High Court decide करतलो जे whether it is tree cutting, road widening, reinstatement after the cable work was done. So that will be the matter is in the High Court. So I cannot directly comment on that. पण तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालं? Statement was is already given. So that is given as per the direction of the court. So I have to give my statement. That is the main road which comes from Kalangut to Shivole. So I have given my statement, and it will be given to the court by them. So I cannot directly tell you. But illegal tree cutting is happened, sir. See, permission, as per my knowledge, permission was given by the Department of Forest. Permission dila, that permission is already being shown to the High Court by the village panchayat. All permission. Other the permission lapse sale. That did not come to the notice of the PWD or panchayat or the tree cutter or the contractor, whoever it is. So everybody is scared. So let the statement be given to the court. Let the court decide. एक कितें आसलें, एक तर झाडां आतां कोण येयलो आनी झाडां मारीत गेलो आनी ते कांयच परमिशन ना. हे सगळें परमिशन मागलेलें, परमिशन दिल्लें आनी परमिशन लॅप्स जालें. हे 3 गोश्टी आहेत. बेस्ट जज इज द हाय कोर्ट बिकॉज द मॅटर इज इन द हाय कोर्ट. After the tree cutting has been happened, sir. लॅप्स जालें म्हणजे डेट एक्सपायर जाली न्हू, तेजे उपरांत कट जाली. पयलीं थोडी कट जाली, तेजे उपरांत जी आहली ती लॅप्सान कट जाली अशें म्हणून एलिगेशन आहा. भाजपाचे दोनूय उमेदवार 16 तारखेक म्हळ्यार मंगळारा आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेपो सकाळी 11 वरांचेर जाल्यार उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायक दनपारां 12:15 वरांचेर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतलो अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली. नॉमिनेशन आमचे दोन्ही उमेदवार जे आसात ते नॉमिनेशन 16 तारखेर आमची दक्षिण गोवा उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हांचे सकाळ 11 सुमार जातलें आनी नंतर आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हांचे उत्तरेच्या कलेक्टर ऑफिसान 12:15 सुमार जातलें नॉमिनेशन. कांय लोकांक स्वप्नां पळोवपाची संवय आसा, तशें मुंगेरी लालके हसीन सपने ते उमेदवार पळयतात आनी ज्या तरेन 2 दीस पयलीं तांचें कारण कशें आसा, ते उमेदवार कितें आसत जाल्यार म्हाका दिसता पत्रकार परिशद घेवप आनी बऱ्या तरेन इंटरव्यू दिली म्हणून लोक मतां मारना. आनी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचें डबल इंजिनचें सरकार कशें काम करता हे खरें तर तेंच्यांनी बऱ्या तरेन दाखोवन दिलें. कारण सुरवात जी केली तांच्यांनी बस हायर करून पत्रादेवी पासून ते हांगा गेले लोहिया मैदान मडगांव आनी ज्या तरेन आमच्या केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान गोंयांत जो डेव्हलपमेंट विकास केलो मागीर तो रस्ते ब्रिजां म्हणजे ते पत्रादेवी वयता आसतना कोलवाळचें 2रे ब्रीज, पणजेचें 3रे ब्रीज आनी जुवारीचें 2रे ब्रीज आनी ही 3य ब्रिजां जाल्या कारणान आनी बरे रस्ते आसात आनी त्यामुळे ते म्हाका दिसता उत्तर गोंयच्यान दक्षिण गोंयान मातशें बेगीन फास्ट पावले आनी त्यामुळे तांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयचें डबल इंजिन सरकार कशा पद्दतीन काम करता तें. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेंपो ही पूर्णपणे बहुमतान दोनूय सीट आमी जिखून येतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त उलोवप केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान वास्कोचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांचे आड पुलिसांनी दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान रद्द केलो. धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांणी ऑगस्ट 2023 चर्चेत उपस्थित आशिल्ल्या मार्गदर्शन करतना छत्रपती शिवाजी महाराजां विशीं वादग्रस्त विधान केल्लें. उपरांत ताच्या विरोधात शिवमोगिनी वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर वादग्रस्त विधान केल्ले वास्कोचे चिखलेच्या चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो आनी हो गुन्यांव आयज हायकोर्टान रद्द केल्लो आसा. न्यायाधीश महेश सोनक आनी वाल्मिकी मिनेजीस हांच्यांनी ह्या 2 जजाच्या खंडपिठान हो जो गुन्यांव आसा तो रद्द केलेलो आसा. फाटल्या वर्साच म्हणजे 2023च्या ऑगस्ट म्हयन्यान चिखलेच्या चर्चेन क्रिस्ती बांधवांक संबोधित करतना चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर एक वादग्रस्त विधान केल्लें. त्याच्या उपरांत गोंयभर जे शिवप्रेमी आहात त्यांच्यांनी तेचेर आक्षेप घेतलेलो, रोष व्यक्त केलेलो आनी तेंचेर गुन्यांव जो नोंद जाल्लो तो गुन्यांव आयज हायकोर्टान भायर मारलेलो आसा.
आनी बॉलमिक्स परेरा हांचेर जो हो गुन्यांव जाल्लो तो हायकोर्टाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान आयज भार मारलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून हांव विनायक सामंत. भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांकां आपल्या 25 वर्सांच्या राजकारणाच्या कारकिर्दीचो अतिरेक जाला. तो मतदारांक गृहीत धरता तशें तांच्या उलोवपांतल्यान दिसता अशें विधान काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाणी केला. काँग्रेस अजूनय घटमूट आसा, कांय जाण गेले म्हणून काँग्रेसीचें कांयच लुकसाण जावंक ना अशें ॲडव्होकेट खलपाणी म्हणलां. हांव राजकारणांत सदांच एक्टीव आसलो, म्हज्या कामांतल्यान हांव तें गोंयकारांक दाखोवन दिलां अशें तांणी म्हणलां. एक माहोल वेगळो आसा, वातावरण सरचार्ज दिसता. 25 वर्साची भाऊ श्रीपाद नाईकची कारकीर्द ही आज लोकांसमोर आसा आणि कंपॅरिजन साहजिकच जाता. भाऊची 25 वर्सां आणि हांवें जी अवघी 18 म्हयन्याची कारकीर्द म्हाका दिल्ली लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया म्हणून म्हाका मेळ्ळी. त्या वेळार जाल्लें काम आनी आतां जे 25 वर्साचें कार्य ताची साहजिकच तुलना जाता. हांवें करची गरज. ज्या वेळार भाऊन म्हणजे श्रीपाद नायकान म्हाका एक स्टेटमेंट केलो की आपल्या समोर कोणें तें उबें रावून दाखोवचें. 5 वर्सां लोकांनी म्हाका निवडून 5 वेळा म्हाका लेखून निवडून दिला. आतां ह्या वेळारय दितले. हें खंय तरी लोकांक खटकलें. स्टेटमेंट खटकलें कशें की तो आमकां गृहीत धरता, जनतेक गृहीत धरता, मतदारांक गृहीत धरता अशें एक माहोल भितरल्यान तयार जाता. त्या फुडें वचून ताणें आनी एक चूक केली की 99 वर्सां 1999 ह्या वर्सा परत दिल्लीचो केंद्रीय मंत्री आसतना ताका हांवें डिफीट केला. आतां तर तो कोणूच ना. हें स्टेटमेंट लोकांक खटकलें आनी म्हाकाय खटकलें. 2 कारणां. एक, अशा प्रकारची तुलना करणे हें थोडंसो एकंदर कार्याचो अतिरेक म्हणा किंवा आपल्या 25 वर्साची कारकीर्द म्हणजे कितें आपल्या सगळ्या मतदारसंघ जिंकून घेतला किंवा आपल्या नांवार जाला अशा प्रकारचे एक आत्मप्रौढी भितरल्यान त्या वाक्यान दिसपाक लागली. आतां गोवा राज्यान जी विधानसभा आसली ते विधानसभेन मोठ्या प्रमाणान काँग्रेसीक लोकांनी कौल दिल्लो. पूण कांय कारणास्तव काँग्रेस सरकार स्थापन करूंक पावना, BJP सरकार स्थापन केली आनी जे काँग्रेसमॅन आशिल्ले ते सगळ्यांनी आतां BJPन उडी मारले. तेन्ना काँग्रेसीच्या खंयच्या विश्वासाचेर लोक आतां मतां दितले? जे गेले ते व्यक्ती, जे उरला तो समूह, जे फाटल्यान आसा तो पक्ष, जे गेले ते पक्षी उडून गेले. ताका लागून पक्षाचेर तात्पुरतो दिसले लोकांक अरे ते झाड मेकळें जाल्यार सारकें दिसलें मरे. पण झाड वटलें ना, मुळां घट्ट आसात, अजून तेजेर फांदी आसात, फळां लागतात. अत्यंत उत्कृश्ट अशें हें झाड आसा. भारतीय संविधान राखचें कार्य हे काम करता. गोंयांत साबार गंभीर प्रश्न उपरासल्यात मात भाजपाचें सरकार हे सत्य धापून दवरता. हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर हांव काम करतलों अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियोतो फर्नांडीस हांणी केलां. लोकांनी गोंय सांबाळपा खातीर हे फावट लोकसभा वेंचणुकेत विचार करून मतदान करचें असोय उलो विरियोतो हांणी मारला. I belong to a middle class family. I am a pensioner. I am not a businessman. I don't have any other source of income. हांव समजूंक शकता म्हज्या ओपोनंटान सांगचें की तांकां म्हायती आसा कितलो कश्ट काडचो पडटा तो लोकांक. तूं घड्यार बसून लोकांचो कितें हाल आसा तो कळना तुका. But she is emphasis on her social work, education work and all that work. ना तिजे सोशल वर्काचेर हांव कांय क्वेश्चन मार्क घालना, तिका हांव कांय हें करिना. बट टुडे आयच्या गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, गोंयचो इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, म्हारगाय जाल्ली आसा. आय वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ दोज पीपल. आनी म्हारगाय, हे डिस्ट्रक्शन, हे ड्रग्स, रेप्स, मर्डर, लॉ अँड ऑर्डर हे कोणें केलां? हे BJP सरकारान केलां. ते हांव आवाज काडूंक सोदता आनी ते पळय कॅन्डिडेट धरला, ते कॅन्डिडेटाचें काम कितें? आवाज बंद करपाक. कांय मर्डर जायना, कांय ड्रग्स ना, कांय आनी इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम ना. सो पीपल वील चूज बिटवीन समबडी हू वॉन्ट्स टू रेज द वॉयस इन पार्लमेंट और असलो ओपोनंट ओ कॅन्डिडेट जो आवाज बंद करूंक सोदता. सगळें बरें आसा गोंयान, कांय प्रॉब्लेम. ताका वोट करतले की जो मनीस सांगता
as part of India Alliance as a people's candidate. That is why we have said it is people's power versus money power. Captain, you have 3 MLAs in assembly, so why they have not challenged? They're fighting. They're fighting. Now with parliamentary election, we are trying to raise this level to India level. कित्याक आमचो इंडियाचो जो संविधान आसा एंड स्ट्रक्चर आसा इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. तू सेंटराक आसा, तू सेंटराचे कंट्रीचे पळय, तू आमचे डिफेन्स पळय, बॉर्डरी पळय, तू आमचे इकॉनॉमी पळय, तू आमचे फॉरेन रिलेशनशीप पळय, हे सगळे सेंटराक सान पळया. आमचे डिफेन्स पळया, तुम्ही रेल्वे पळया, एविएशन पळया, बट आमचे जो स्टेट आसा, आमचे थोडे अस्तित्व आसा, पेक्युलर कॅरेक्टरीक आसा, आमची भाषा आसा, आमची एक कल्चर आसा, आमचे ट्रेडिशन आसा, ते आमी पळयतले. सध्या हो फेडरल स्ट्रक्चर कलेप्स जाल्लो आसा. मोदी डायरेक्ट ट्रेडिशन कल्चर आपणाचे गुजरातचे आमचेर इम्पोज करता. हे आमी इम्पोज करून दिवचे ना. वाळपय आणि पर्ये मतदारसंघात काँग्रेसीन प्रचार करपाक सुरवात केल्या. दनपारा वाळपयच्या श्री हनुमान देवळात नाल्ल दवरून काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आशीर्वाद घेतलो. उपरांत लोकांक काँग्रेस सरकाराचेर पुराय विश्वास आसा, लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक यत्न करतलो अशें खलप हांणी प्रचारा वेळार सांगलें. ह्या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, आमदार कार्लूस फेरेरा आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. 70 तालुक्यांतल्या दोन्ही मतदारसंघांत प्रचाराची सुरवात आमी करतात. आशीर्वाद आमी घेतले, महारुद्राचे घेतल्यात. जनतेचे आशीर्वाद मागण्यासाठी आमी फिरत आसात आणि आतापर्यंत जो अनुभव आसा, आतापर्यंत जो गेल्या 15 दिसांचो जे काही फीडबॅक आमकां मेळ्ळा त्यानुसार 70 तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणाचेर काँग्रेसच्या ह्या उमेदवाराक म्हणजे म्हाका रमाकांत खलप हाका मोठ्या प्रमाणाचेर पाठिंबो आसा. आणि अनेकांनी म्हाका सांगलां की आमी तुमच्या बरोबर आसात, तुमच्या कार्याची फाटच्या सगळ्या इतिहासाची आमकां जाणीव आसा आणि त्यानुसार लोकसभेत योग्य प्रकारे तुम्ही काम करतले अशा प्रकारची तांकां खात्री आसा आणि म्हणून ह्या सगळ्या लोकांचो पाठिंबा म्हाका मेळटलो अशी म्हाजीय खात्री आसा. म्हाका दिसता हांगा जे लोकांक आमी मेळ्ळे तो लोकांचो प्रतिसाद जो आमी पळयलो आनी लोकांचे सेंटिमेंट जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जो 70 वाळपय जो व्हडलो प्रोग्राम जालो, जे आदले गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री श्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांच्या वाडदिवसाच्या निमत्यान जो हांगा प्रोग्राम जालो, जो बूक लॉन्च जालो मेकर्स ऑफ मॉडर्न गोवा, आणि जाका सर्टिफिकेट गोंय राज्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यान दिली की मेकर्स ऑफ मॉडर्न गोवाचे खरे शिल्पकार जे मुख्यमंत्री आशिल्ले ते काँग्रेस पक्षाचे आशिल्ले. आज सगळे जनता हांगाची सांगता की हांगा जो कितें डेव्हलपमेंट जाला, जो कितें तांची प्रोग्रेस जाला, हो सगळो काँग्रेस पक्षाच्या रेजिमाच्या टायमार जाला. आतां भोंवता आसतना म्हाका कळून आयलें की हांगाचे स्थानीक जे नेते, जे आमदार आसात, ते खंय बालवाडीच्या बाईंक घेवन प्रत्येक घरांनी पॅकेटां वाडटात. लोकांनी सांगलां की आमी पॅकेटां घेतले कित्याक हे पयशे हे गोंयकाराचे पयशे. फकत एमएलए नाशिल्लो, एमपी जालो आनी केंद्रीय मंत्री जालो, बरें काम केलें गोंयचे बसत आनी गोंयचे हिशोब हाडपाक, पार्लिमेंटाक उलोवपाक आमचो खासदार आसतलो रमाकांत खलप. इतले वर्स जाले आमी पार्लिमेंटाक आमचे खासदार हो आसा तो तेजे आवाजो आयकलो ना, कसले हिशोब मांडले ते आमकां केन्ना कळो ना, कित्याक कांय केलें ना म्हण. आनी आतां आमी मागणी करतात लोकांक, बरो मनीस म्हणटात तेका घरा बसोवपाचो, पण आमचो आवाज आहा तो, आमचो आवाज उडावपाचो आनी उलोवपाक पार्लिमेंटान आनी आमचे पासत झगडपाक आमचो शिव आसा तो रमाकांत खलप, तेका फुडें काडपाचो आनी तेका काँग्रेस पार्टी कॅन्डिडेट म्हूण केला. इंडियन गठबंधन, इंडिया अलायन्साचो तेका फुडें व्हरून बरो मार्जिनान निवडून हाडपाचो. दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर सरवण पंचायतीत सत्ता बद्दल जातना तन्वी सावंत हांच्या गोंयांत सरपंच पदाची उमाळ पडल्या. शुक्रारा जाल्ले वेंचणुकेत तांची बिनविरोध निवड जाली. असतंते सरपंच आनी उपसरपंचा सयत विरोधी गटाच्या 4 पंच वांगड्यांक सरपंच निवडपा खातीर आपयल्ले बसके कडेन तांच्यांनी फाट केली. दत्तप्रसाद खारकांडे हांची सरपंच पदावेल्यान उचलबांगडी केल्या उपरांत कारापूर सरवण पंचायतीचे सरपंच पद रितें जालें. नवीन सरपंच निवडपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली.
हे बसकेक तन्वी सावंत हांचे सयत तांच्या गटाचे 7 पंचवांगडी हजर आशिल्ले. पंचायतीची उदरगत करपाक आपूण वावरतली अशें नवीन सरपंच तन्वी सावंत हांणी सांगलें. तन्वी कितें तरी फुडें करतले आनी त्यांच्या विश्वासार तेंच्यांनी म्हाका आयज फुडें काडून सरपंचाची पद दिल्लें आसा. तांकां लागून म्हाजे जे वांगडी आहा तेंचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणून मागता. तशेंच आमी आयज आमकां खूब उमेद दिसता कारण बाकीची आमची जी महिला येयला तितून म्हाका आनी खूब स्फूर्ती दिसता कित्याक तांकां बी दिसतालें की तन्वी फुडें सरले सरपंच बसले की खूब कितें तरी करतले म्हणून. तशेंच आमी जी पंचायत जी आमी आसा ती आमची भारतीय जनता पक्षाच्या अंडर चलतली. तशेंच आमी आमचे आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल आमची पंचायत चलयतली आनी जे आमच्या पंचायतीन जे प्रश्न आसा मेन पयलो प्रश्न म्हणटा तो आमचो गार्बेजीचो आसा. तो गार्बेजीचो प्रश्न सुटावो आमी ताबडतोब करतले कित्याक आयजूच आमी सुरवात केल्ली आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंट तर्फे आमकां जी स्कीम आहा तेज्या अंतर्गत आमी MRF शेड उबारतली आनी जे प्रश्न आसा गार्बेजीचे ते ताबडतोब तेजो सुटावो करतली. हाऊस टॅक्स जे आसा ते असेसमेंट मातशी खूब लागलेले आसा. लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा कित्याक ग्रामसभेन सुद्दां हो प्रश्न येयल्लो पण तेजेर कांयच हे जावंक नासलो तेजो सुटावो जावंक नासलो. पण हांव म्हाजे जनतेक आश्वासन दिता कारापूर सरवण पंचायतीचे सगळे नागरिकांक की हो जो टॅक्स आसा तो आमी कमी जाता तितलो कमी करपाचे प्रयत्न करतले. त्या पद्दतीन तन्वी आनी ताचे साथीदार सगळे जाण मेळोन तन्वीच्या गळ्यान आयज माळ घातली. खरोखरच भारतीय जनता पार्टी खातीर तेजें योगदान भयंकर खूब आहा आनी हांवें ताका तर प्रत्यक्ष म्हणजे हांव जवळ जवळ 6 फावट निवडून येयलो हितून पंचायतीन 7 फावट झडपी. हांवें तर तन्वीक सारकें जवळून पळयलेलें आसा. पार्टी टिकोवन दवरपाचें काम चडांत चड महिला खातीर केलां तें भायर तन्वी सांगता आनी आयज ताका ती माळ खरोखरच फावा सारकी जाल्ली आसा. आतां निकतेंच ताणें म्हटलेलें आहा की टॅक्स भरमसाट वाडला. खरोखरच जेन्ना हांव म्हणजे खूब फावट निवडिल्या नंतर चडसो लोकांचो संपर्क म्हाका जातालो आनी लोक सदींच सांगी भाई आमचे टॅक्स खूब अवाढव्य जाल्लो आहा आमच्यान तें भरून वचो 100च्या जाग्यार 1000 1500 असो टॅक्स करता. सरपंचान खुद्द सांगलेलें आनी तेंच्या सवंगडी वांगड्यांनी सांगलेलें आसा की तो टॅक्स पयल्यान पयले आमी कमी करपाचो घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. अगदी लहानपणापासून गोमंतक या वर्तमानपत्रावर अगदी मनापासून प्रेम करतोय. काणकोण येथे माझा जन्म आणि लहानपणी आमच्याकडे गोमंतक हे वर्तमानपत्र घरी यायचे आणि तेव्हापासून मराठी वाचनाची गोडी गोमंतकने लावली. गोमंतक गोव्याची जी सांस्कृतिक राजकारण आणि सामाजिक जी चळवळ आहे ज्यात गोमंतकचा खूप मोठा वाटा आहे त्याची जडणघडण आणि त्याचा एकूण जो प्रवास आहे तो गोमंतकमधून कळाला. अजूनही गोमंतकशी निगडीत आहे आणि गोमंतक हे परत सांगतो की गोव्याच्या